व्हिडिओकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. येरादारी पुलिसांनी घेतलो वर्सुकी नियाळ. फेब्रुवारी 21 नोंदयले 251 रस्ते अपघात. 21 सामकेच भयानक. 1740 जाणांक तालाव. भाजपात वतलो हे खरे हय? ह्या प्रस्नाचेर खुबळो दिगंबर कामत. म्हणटा मिडियान वगडायला विस्वास. 18 वर्सां वयल्या लोकांक 10 एप्रिलच्यान खासगी वॅक्सिनेशन सेंटरांनी बुस्टर डोस, सांगले भलायकी मंत्र्यान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. धोक्यात आयिल्ले सांकवाळ आनी चिखली दर्यादेगेची राखण करतले, गोंय राज्य जैव विविधता मंडळान सांगला. मरीन प्रकल्प उबारपाच्या प्रस्तावाक विरोध करतले अशेंय मंडळान म्हटलां. सांकवाळ आनी चिखले बीएमसीचे बसकेत जैव विविधतायेची राखण हो बसकेंतलो म्हत्वाचो अजेंडा आसलो. स्कॅम आनी ऑयस्टर आनी दुर्मिळ युरोपियन ऑयस्टर जांचो आंकडो सेगीतपणान कमीच जायत आसा तो राखपा खातीर यत्न करतले. त्या खातीर मार्गदर्शक तत्वाय लागू करतले अशें हे बसकेत थारले. आयकात. गोवा बायोडायवर्सिटीचे गायडलायन्स येयल्या ते प्रमाणे आमी आतां रुल्स फ्रेम करपा खातीर जे आमचे सांकवाळ बे आसा थंय आमकां तिसऱ्यो, कालवां, फाडे आनीक मेनियो म्हणल्यार विंडो पेन ऑयस्टर मेळटात. दीस इज द ओनली पार्ट इन होल एशिया वेर वी गेट विंडो पेन ऑयस्टर. आमकां ते आमी हें म्हणटात कितें मेनियो ते आनी खंय मेळना, एशियन फक्त आमच्या पार्टानूच मेळटा. सो लोक हजारांनी जेन्ना जरगत आसता, सुकती भरती जाता, सुकतेच्या टायमार ते तिसरे काडपाक, फाडे काडपाक येतात. आनी आज आमचे मिटिंगेक आमी एक कायदो करपाचो थारायला. दोनूय चिकालेम बायोडायवर्सिटी आनी सांकवाळ बायोडायवर्सिटी बोर्ड दोगी बसोन आमी फूल बे जो पळय आसा तो प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी लोकांक अवेरनस क्रिएट करपा खातीर आमी एक कायदो तयार केल्लो आसा. आनी तो कायदो म्हळ्यार कितें, लोक येवन आपल्याक जाय तितले खावपा खातीर कालवां आनी तिसरे व्हरच्यो. आनी कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यो पळय पोती भरून व्हरतात त्यो थंय काबार करपाचो विचार जर लोकांचो आसा तो खंय तरी अवेरनस करून तेंचो थंय आपल्याक जाय तितलेंच काडप आनी व्हरप. ते व्हरोन ते नश्ट करपाचें ना. बायोडायवर्सिटी पासून तशें तिसऱ्यो जावं हाड्यो, कालवां ही आमी जेन्ना ती धाकटी जाता तेन्ना मातसो तांकां टायम दिवपा जाय ती सारकी आपल्या लेवलार पावपाक, मागीर काडप. पूण आतां लोक कांय लोक सारके स्टार्टींग जाता तेन्ना काबार करून उडयता म्हणटा ते गडे ते मुखार तांचे ग्रोथ उरपाचो ना. मागता लोक आतां एज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द मॅनेजींग कमिटी मातसो कुयदाद घेवचो. तुमी पळोवचें आमकां ह्यो तिसऱ्यो, हाड्यो कितें कालवां हे मुखावेले जनरेशनाकूय सांबाळून आमी खावचे खावन मुखावेले जनरेशनाक सांबाळून दवरपाचें. Chikalem as well as Sankwal Bay have got some new guidelines that will be implemented throughout the state. So we had a discussion how to go about it, and it was decided that we both Chikalem Biodiversity Management Committee as well as Sankwal Biodiversity Management Committee will come together under one umbrella. We'll form a one team that will look after enforcement of these new laws which has already been prepared. We will be also enacting some laws so that this marine species which are becoming endangered is kept for also preserved for future generation. Now since the marina is already proposed in the Naushi Bay, there is a threat perception that it might be shifted towards Sankwal if there is a opposition that side. So our members have strongly opposed setting or coming up of any kind of a marina kind of a project in Sankwal Bay, because Sankwal Bay is rich with marine biodiversity. In fact, we have been planning to have one particular area near the lighthouse which is used and kept seen as the only place for window pane oyster. So we need to protect those areas for our future generations, because these are the only breeding sites available in Asia. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. मिडियाक कसलीच गटसाण ना, विस्वास पात्रताय ना. भाजपात प्रवेश करपाची वावडी खरी काय फट अशें विचारल्यार दिगंबर कामतीक हेच म्हणपाचें आसलें. हालींच जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस हारल्या उपरांत ह्या वेळार दिगंबराचे विधिमंडळ पक्ष फुडारपणाचे कदेल रिते जाले. हालींच भाजपाचो निर्यातदार आदलो मंत्री मायकल लोबो काँग्रेस हायकमांडाक ह्या पदा खातीर वेंचला.
मजेशीर गजाल म्हटल्यार 2017चे विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीन आपले 3/4 आमदार वगडायले. आपल्या आमदारांनी भाजपात उडी मारिल्ल्याचो इतिहास आशिल्ले काँग्रेसीचो खापो फुडारी दिगंबर कामतय भाजपात वता अशी वावडी पातळ्ळ्या. तो भाजपाच्या हायकमांडाक मेळपाक दिल्ली गेल्लो अशेंय कळटा. पूण दिगंबर कामतीन ही वावडी फाफडून उडयलीच. मिडिया कडेन आडनदर केली. पळयात. मिडिया जाल्यार सामकें मिडियाची इंटेग्रिटी चॅनलाची इंटेग्रिटी जाल्यार क्रेडिबिलिटी झिरो जाल्या. कोण आतां म्हाका वळखता ताणें एटलिस्ट फोन मारून चॅक तरी करपाची बरें तांणी ट्रूथ दिता तें करना आसतना ब्रेकिंग दिता. इतकें लेवल आतां डावन जाता सोशल मिडियाचेर. कोणाचो कंट्रोल कोणाचें ना. कोण कितें दिसता तें घालता. कितें करतलो हांवें काल क्लॅरिफाय केलां परत सांगता हांव हें न्ही. काँग्रेसीच्या आमदारांचो इतिहास पळयत जाल्यार हे वावडेंत मातशें खरेपण आशिल्ल्याचें दिसून येता. पूण हे वेंचणुके आदीं दिगंबरान देवळांत आनी चर्चींत पक्षा कडेन एकनिश्ठ रावतलो असो सोपूत घेतिल्लो हाची फादर एरिमेटो रेबेलोन काँग्रेसीक याद करून दिली. आयकात. ह्या दिसांनी कांय र्युमर्स आयकूंक येता की मडगांवचो MLA दिगंबर कामत काँग्रेसांतलो BJPंत वचूंक सोदता अशें म्हणून. तशेंच कंबारजुआ फलदेसाय हो BJPच्या ऑफिसांत दिश्टी पडला अशें म्हणटात. जे काँग्रेस सोडून BJPन गेल्ले ते आतां कितले जाण हे इलेक्शनाक जिखल्यात आनी कितले जाण हारवल्यात डिफीट जाल्यात तें तांणी बारीक पळोवचें. तर पोरजा उगी रावची ना. पोरजा आतां आदले भशेन ना. तर तांकां भूत शिकयल्या तशीच कोणूय एक पार्टींतल्यान दुसरे पार्टींत वयता ताका पोरजा भूत शिकयतलीच आनी तांकां आपले सारके जाग्यार बसयतली. तर हांव उलो मारतां सगळे काँग्रेस MLAंक तुमी ऑपोजिशन कशें झुजात गोंयचे बरेपणा पासत पूण हेवटेन तेवटेन उडी मारच्यात तुमीच बुडटले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. पणजी नगरपालिकेची आयज अर्थसंकल्पी बसका जाली. 2022 आनी 2023 वर्साचे बजेट 101.65 कोटीचो आसले. एस्टिमेटात 84.48 कोटीची येणावळ दाखयल्यात आनी भांडवळी पावती 17.17 कोटीची दाखयल्यात. खर्चाच्या अदमासा प्रमाण एकूण 68.45 कोटी आनी 33.20 कोटी मेळून एकूण 101.65 कोटी इतको खर्च अपेक्षीत आसा. 2021 ते 22 वर्सा खातीरचो महानगरपालिकेचो एकूण एस्टिमेट 66.55 कोटी आसलो. पूण फाटल्या 8 म्हयन्यांत तातूंतल्या 33.37 कोटींचीच येणावळ दाखयल्या. फुडल्या 4 म्हयन्यां खातीर नियोजीत खर्च 17.43 कोटी दाखयला. बसके उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात आनी मुख्याधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीस मिडिया कडेन उलयले. 101 crores is the estimate, including receivables, what we're supposed to get from 101, what we're supposed to get from dues and everything also. So that is the custom for any budget also. So now this year we'll start working. See, we've already recovered 12 crores now in dues out of 35 crores. So this year now we will try to do much better than that. So if it's 12, then we'll try for 15 or 20 crores this year also. So these are based on that. We will take everybody's consideration. They have given us valid points also. We will look into those points. Our national data is one, our market is another issue, and CC building is another issue. See, while losing money when it comes to all of these places. Now in terms of market, we on the 13th we are sitting with everybody to basically finalize the points for the agreement to start to offer to the other side. Now if there's a mutual agreement between their party and us, we can immediately sign the agreements, and that will at least go a long way towards addressing the salary issue. Same with our CCP building also, and same with the national theatre. All these issues combined, if we resolve them, it will be, see now national theatre we're close to resolving also. CCP building we're already in talks. Everybody is helping us, including the opposition, to talk to everybody. So these things, now they've been pending issues for the past 10 years. We cannot be expected to solve it within 1 year also now. But we are making progress, and hopefully within the next few months we'll have all of these issues resolved. Yeah, but as far as fuel is concerned, first of all, most of our trucks are old, outdated, and they're giving us a very poor mileage. That's one. Secondly, our mulch is working day in and day out. Every day, including Sundays it works. It runs on diesel. So the consumption there has become much high. We got too much. Both of them working, and the consumption of fuel, obviously, now with the price rise, the fuel is showing much more.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम चारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या खाजगी वॅक्सिनेशन सेंटराचेर 18 वर्सां आनी ताचे परस चड पिरायेच्या वॅक्सिन लाभार्थ्यांक आतां 10 एप्रिल सावन बुस्टर डोस मेळटलो. कोरोना व्हायरसाच्या वासिनाचो दुसरो डोस दिल्या उपरांत 9 म्हयने पूर्ण जाल्ल्या सगळ्यांक आयतार सावन तांच्या तिसऱ्या डोसा खातीर वा बुस्टर डोस घेवपा खातीर खाजगी वॅक्सिनेशन सेंटराक भेट दिवपाची परवानगी दितले. आतां मेरेन 15 वर्सां आनी ताचे वयले पिरायेच्या सुमार 96% वासीन लाभार्थ्यांक उणोच एक कोविड-19 वॅक्सिनाचो डोस मेळ्ळा, जाल्यार तांच्या मदल्या सुमार 83% लोकांक दोनूय डोस मेळ्ळ्यात. 2.4 कोटींकय चड बुस्टर डोस हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स आनी 60 वर्सां वयल्या ज्येश्ठ नागरिकांक दिल्यात. ते भायर 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या 45% लाभार्थ्यांक पयलो डोस पयलींच दिला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा तामनार प्रकल्पाच्या विरोधात आप वावुरपी संस्थांनी आपले झूज खर केला. मेगा 3 लिनियर प्रोजेक्टाचो भाग आशिल्लो महत्वाकांक्षी गोवा तामनार उर्जा प्रकल्प पुरायेन रद्द करचो अशें ताणें मागला. गोंयकारांनी 3 लिनियर प्रोजेक्ट पुरायेन न्हयकारला अशें सामाजीक चळवळींतलो वावुरपी अभिजीत प्रभुदेसायान म्हटलां. तांच्या ह्या मेगा प्रकल्पाचे घोशणे सावन तांच्या विरोधात झूज चल्ल्या. तांचे आप वावुरपे संस्थेन सुप्रीम कोर्टात अर्जय केला, जातूंत गोंयच्यो गरजो पूर्ण जाल्यात देखून हो प्रकल्प रद्द करचो अशें मागलां. लोकांनी सगळ्यांक कळूंक जाय आनी सगळ्यांक खबर आसा की गोंयचे सबंद जनतेन 3 लिनियर प्रोजेक्ट टोटली रिजेक्ट केल्यात. ओके, आतां काल कळून येता की सुप्रीम कोर्टान अशे निर्णय घेतला की जी ट्रान्समिशन लायन प्रोजेक्ट आसा तामनार प्रोजेक्ट ताजे अलायनमेंट जे गव्हर्मेंटान सिलेक्ट केल्ले ते ड्रॉप करून दुसरे अलायनमेंटांतल्यान व्हरचे. हे तांचे एक अशे निर्णय म्हूण हें जाला, पब्लीश जाला. पूण आमी गोंयांत कोळसो नाका आनी रेनबो वॉरियर्स आमी सुप्रीम कोर्टान आमची याचिका आसा, एप्लिकेशन आसा आनी आमी लोकांची जी मागणी आसा ते सुप्रीम कोर्टा मुखार दवरला की हे ट्रान्समिशन लायन हो प्रोजेक्ट जो आसा हो लोकांक नाका, गोंयचे खातीर बऱ्या खातीर न्ही आनी हो फूल प्रोजेक्ट कॅन्सल जावचो. हाजे फाटल्यान एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ही ती सगळी सुप्रीम कोर्टा मुखार दवरल्या की पयलीं सद्या आतां जी ट्रान्समिशन लायन आसा ती मुखार 25 वर्सां तरी पावता. दुसरी गजाल, प्रायम मिनिस्टरान इंटरनॅशनल कमिटमेंट केलां की आपूण रिन्युएबल एनर्जी जे टार्गेट हें करतलो, ताका लागून गोंयाक टार्गेट 358 मेगावॉट सोलर पावराची दिल्ली आसा बाय 2022 ह्याच वर्सात कंप्लीट करूंक जाय. हें इंटरनॅशनल कमिटमेंट. आमी सिंपल सोल्युशन दवरलां. तुमी हाजेर 1,500-2,000 कोटी ट्रान्समिशन लायनीचेर जे घालता पळय ते पयशे फक्त लोकांचे घराचे नळ्याचेर तुमी सोलर पॅनल घालात. तेच पयशांनी सबंद गोंयांत दर एक मनशाक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली. एक झाड मारूं वचपाना आनी आमी इंटरनॅशनल प्रायम मिनिस्टराचे कमिटमेंट आमी हें करतले. पूण आमी सांगूंक सोदतात की लोकांची चळवळ 100% चालू आसतली. कित्याक हें ट्रान्समिशन लायन जो हो प्रोजेक्ट आसा इट इज प्युअरली फॉर स्टील प्लांट्स, इंडस्ट्रियल ह्यूज प्लांट्स आनी रियल एस्टेट म्हळ्यार फूल गोंय सिटी करून काबार करपाचे असले हे हाजे उद्देश आसा. आनी हे लोकांक खबर आसा पीपल आर गोइंग टू फायट एंड खंयचोय लिनियर प्रोजेक्ट अलाव करपाचो ना. आनी हाजें कारण मेन म्हणल्यार हे सगळे प्रोजेक्ट कोळसो आनी कोळशा बरोबर आयर्न ओर मेळ्ळे स्टील आनी हे सगळे नाशाडी करपाचे जे प्रोजेक्ट आसा ते आमकां लोकांक नाकात आनी लोक कितेंय आसूं हे प्रोजेक्ट येवपाक दिवपाचे नात. ताज्या रान वाठारांत कसलीच आडमेळी येवची न्हय देखून अस्तित्वांत आशिल्ल्या पावर लायनीचे वटेन हो प्रकल्प जावचो ही CECची शिफारस सुप्रीम कोर्टान मानून घेतल्या. ही आप वावुरपी संस्था 3 लिनियर प्रोजेक्टांच्या विरोधात झूज दिता. पर्यावरणाचेर ताचो व्हडलो परिणाम जावपाचो आसा देखून तो रद्द करचो अशें हे संस्थेन मागलां.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. पावसात कुठ्ठाळी आनी केळशीकारांक हुंवाराक तोंड दिवचें पडटा. खूब वर्सांची ही समस्या. शेतांय उदकापोंदाक बुडटात. तेचेर उपाय काडपाचे नदरेन कुट्टाळीचो आमदार एन्थनी वाझान पेंगट बांदला. संबंधीत अधिकाऱ्यांक वांगडा घेवन शुक्रारा राष्ट्रीय महामार्गार कुशीच्या वाठाराची तेणें पळोवणी केली. प्रस्न जाग्यार घालतलो अशेंय उतर दिलें. पावसात शेतां आनी देगी कुशीचे वाठार उदकापोंदा वचप हें कुठ्ठाळकार आनी केळशीकारांक सच्चेत जालां. पूण नवो आमदार एन्थनी वाझान ताचेर अंदू उपाय काडपा खातीर पावलां उबारल्यांत. दिलीप बिल्कॉन आनी PWDचे अधिकारी तशेंच पंचायत आनी WRDच्या कांय अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन तेणें शुक्रारा नॅशनल हायवे कुशीक हुंवार पिडेस्त वाठाराची पळोवणी केली. हुंवाराचो प्रस्न जाग्यार घालपाच्या आमदारान उतरय दिलां. आयकात एन्थनी वाझाक. सांगला जाता तितले बेगीन आपण पावसाचे पयलें सगळें क्लियर करता म्हणून सांगला. ऑलरेडी तांणी स्टार्ट केला, पूण तरी आसतना तेंची वयर तेंची माती काडटा, ती माती देखून हांवें तांकां सांगला बेगीन काड म्हणून. एकदा पावस पडलो ती माती सगळी रस्त्यार लोक खंयच्या टायमार पडपाक शकता. ताका लागून ताणें सांगला आपण जाता तितले बेगीन आपण काडटा म्हणून. ताणें ते एक आमी एक बरो प्रपोजल मारला. ते कपलाकाचे ऑपोजिट जे आसा तेका आमी कितें म्हणटा ते आमचो कल्वर्ट बॉक्स ताणें तें घालता म्हणून सांगला. आनी ते कल्वर्ट बॉक्स घातले जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉब्लम लोकांचो सॉल्व जाता. ह्या वॉर्डाचो पंच वांगडी फ्रांसीस मेंडीस सांगता, जायतीं वर्सां आमी हो हुंवाराचो त्रास सोशीत आयल्यात. थळाव्या कपेलांत लेगीत उदका बरोबर चिखल घुसतालो, कोण कानामनारच घेनासलो. नव्या आमदारा कडल्यान आस्त आसा. आयकात ताका. वार्ड मेंबर हेजो वार्ड नंबर 7 तेंचोर ते कपला कडेन उदक भरता. जायतीं वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सांनी प्रॉब्लम जाता. उदक भरोन हे कपेला तितून वयता. गेले ते फावटी हांवें म्हज्या हातीन दोगून ती माती काडली. कोणी आमचे आजून पासून इम्पॉर्टंट म्हणटा दिवना आनी इंट्रस्ट घेवंक ना तेजेर. एवरी इयर तेंच लोकांचे इतले बोवाळ जातालो. लोक म्हणटाले आमी पंच आतां कितें करता, MLA कितें करता ते प्रॉब्लम सॉल्व जायनालो. पूण आतां आमचो बाब हातून बाब न्यू MLA येयला आनी म्हाका दिसता हें काम तो जरूर करतलो, कित्याक काम करपाचें जाका जाय तुमी. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळेच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत फेब्रुवारी म्हयन्यांत 251 रस्ते अपघात जाल्यात. ह्या अपघातांतले 21 भिरांकूळ अपघात आसले, जातूंत 21 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. अधिकाऱ्यांनी नेम मोडपी 1740 जाणांक तालाव दिले. येरादारी विभागाच्या अहवाला प्रमाण 251 रस्तो अपघातांतले 21 जीव घेवपी अपघात आसले. उत्तर गोंयांत 7, दक्षिण गोंयांत 14 गंभीर अपघातांतले उत्तर गोंयांत 7, दक्षिण गोंयांत 7, 15 वाहनां चलोवपी, 2 पिलियन रायडर्स, फुटपाथी वयल्यान चलपी 3 जाणांक आनी 1 प्रवाशाक मरण आयलें. 20 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. उत्तरेंत 7 आनी दक्षिणेंत 14 जाण गंभीर जखमी जाले, जाल्यार उत्तर गोंयांत 30 जाणांक, दक्षिण 39, 69 जाणांक किरकोळ दुखापत जाली. 251 रस्ते अपघात, 21 जीव घेवपी अपघात. उत्तर गोंय 7, दक्षिण गोंय 14 गंभीर अपघात, 15 रायडर्स, 2 पिलियन, 3 फुटपाथ वयल्यान चलपी, 1 प्रवाशी. उत्तर गोंय 7, दक्षिण गोंय 7, 41 किरकोळ अपघात. उत्तर गोंय 18, दक्षिण गोंय 23, 175 जखमी जावंक नाशिल्ले अपघात. उत्तर गोंय 97, दक्षिण गोंय 78, 1740 जाणांक तालाव. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां हवामानाची खबर. गिमाळो मोसम आसूनय राज्यात कांय सुवातांनी पावस रकत आसा. आनीक 3 दीस तो रकतलो. 10 तारखेक मेरेन पावस जडू येता. आयज वादळी वाऱ्याच्या सांगातान पावस कोसळूं येता. मजगतीं चडीत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत पावस घसघसून पडटा, जाल्यार हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आनीक 3 दीस तो घालून घेतलो. काल जायत्या सुवातांनी पावसाक गडगड आनी जोंगलांनी सांगात दिलो. आयज वादळाची शिटकावणी आसा. IMDनय फाल्यां आनी परवां फांतोडेर दव आनी धुकें पडटलें असो अदमास उक्तायला. चडीत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. 8, 9 आनी 10 तारखेक पावस. कांय कडेन गडगडा सयत पावसाची हजेरी. 9 आनी 10 वेर दव आनी धुक्याची शक्यताय. आयज चडीत तापमान 33.8 जाल्यार उण्यांत उणें 26 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट.
GOA365 चॅनलचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक GOA365. मोग आसचो.